माड्डोळा वेलिंग प्रियोळ पंचायतीचेर सरपंच म्हण मंगेश शंकर गावडे हांची बिनविरोध निवड जाल्या। नव्यान निवडून आयिल्ल्या सरपंचाक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन परबीं भेटयल्या। RDX गोवा खातीर प्रियोळच्यान विदिता प्रभू। वेलिंग प्रियोळ कुंकळे हे पंचायतीची निवडणूक घातली सरपंचाची, तर बिनविरोध मंगेश शंकर गावडे हे एकूच फॉर्म येयलो, तो बिनविरोध निवडून येयलो आसा। सगळे पंच आशिल्ले तर आउट ऑफ 11 6 पंच आसले, बाकीचे 5 पंच ऑप्शन। प्रपोज लक्ष्मीकांत खेडेकर आणि सेकंडेड हर्षा गावडे। पण डिक्लेअर जालो, बिनविरोध जालो। इलेक्शन जावना, एकूच फॉर्म येयल्या कारणान तो बिनविरोध निवडून येयलो। मंगेश शंकर गावडे। प्रियोळ पंचायत नवे निर्मातो सरपंच मंगेश गावडे, वॉर्ड नंबर 9 हांगा निवडून आयिल्लो 2017। तेन्ना म्हजें स्वप्न फक्त पंचाचें आशिल्लें। जेन्ना हांव निवडून आयल्या नंतर आमची 6 पंचांची 7 पंचांची जी एकजूट जाली, तेन्ना सरपंच कोण जावपाचो हो आमच्या आमदार सरान तयारी केल्ली। म्हणटकीर तितून सरपंच हो कोणाक तरी करपाक जाय हे हितूंतल्यान आमी फुडें सरले। आनी तेन्ना तेच्या आशिर्वादान जेन्ना नांव घेतलें म्हाजें, तेन्ना हांवें सराक सांगलेलें की हांव 2021 सरपंच जावपाची म्हाजी इच्छा आसा। आनी ती इच्छा देवाच्या कृपेन आनी आमच्या आमदाराच्या मिनिस्टराच्या कृपेन ती आज पार पडल्या। तेन्ना हांव सगळ्यांत पयलू आमच्या आमदाराचे गोविंद सराचे मनपूर्वक मनांतल्यान काळजांतल्यान तेजे हांव आभार व्यक्त करता। डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत जाल्यार सर आमचे सदांच डेव्हलपमेंटाचे आमकां सदांच गायडलायन दिता आनी ती गायडलायन आमी फुडें व्हरता आनी डेव्हलपमेंटाचें काम सुरू करता। सगळीं कामां सराच्या हातीन आमी करतात, फुडें व्हरतात आनी चडशीं कामां अशीं जाल्लीं आसात। आज सुद्दां आमचे एक मल्हार देवाचे ब्युटिफिकेशनाचे रोडाचे काम घेतलेलें आसा तीन, आनी ते हितून आमी सहभागी आशिल्ले। सराचे कृपेन आमकां कसलीच भंय ना आनी हेजे फुडें आमी सराच्या वाटेन रावतले। सराची जी आमकां गायडलायन मेळयला तीच फॉलो करून जे सर सांगता स्वाभिमान आनी अभिमान हो बाळगोवपाचो तो आमी चडांत चड प्रयत्न करतले। आज मंगेश गावडे हे मागीलवाडीचे पंच सदस्य वेलिंग प्रियोळ कुंकळे ग्रामपंचायतीचे सरपंच निवडून आयिल्ले आसात। हांव ताचें हार्दिक अभिनंदन करता आनी खूब मना कडेन त्या वेळाचेर ही पंचायत फॉर्म जाली। लोकल बॉडी जेन्ना 2017 जुनान ताची निवडणूक जाल्ली आशिल्ली, त्या वेळासान काही प्रश्न आमच्या मुखार आशिल्ले आनी त्या संदर्भात मंगेश बाब गावडेचे हेजे सरपंच म्हणून हे नाव एक सातत्यान मुखार येतालें। पण हांव सगळ्यांक सातत्यान सांगत आयिल्लो आसा की काही गोष्टी जर घडटल्यो जाल्यार तातूंत तो वेळ येवचो पडटा आनी तो वेळ आज आयिल्लो आसा। हांव मंगेश बाबा गावडे कडेन इतलेंच मागता की सगळ्यांक सांबाळून घेवन आमी ही पंचायत लोकलांची ही बॉडी जी आसा ती लोकल्सांक मुखार घेवन वचपाचें हें इतलेंच म्हत्वाची गरज आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ताका हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां। ज्यो पंचायतीक अडिल्लीं कामां आसात किंवा म्हज्या आमदार ह्या नात्यान आमकां ह्या संपूर्ण वेलिंग प्रियोळ पंचायतीचो उदरगत करपाक जाय, त्या उदरगती खातीर म्हजें संपूर्ण सहकार्य आजच्या सरपंचाक आनी तांचे बरोबर जे सांगाती जे आसात तांकां आसतलें अशें ग्वाही दिता।